also with this important matter that I don't want another Fathoda lady to die. आणि एक फातोड्याची बायल आपल्या गोवाच्या हातीन मेल्ली नाका म्हणून. नाव दिस मॅटर इन शॉर्ट आय विल टेल यू ऑल. इट ऑल स्टार्टेड 15 years बॅक वेन शी गॉट मॅरीड. 15 वर्सां पयलीं ही चली लग्न जाली, बायल मनीस लग्न जालें ताजे कडल्यान. हें बापडे ओरिजिनली फ्रॉम आकेंचे मडगांवचे. आय विल नॉट रिवील हर नेम्स, विक्टीम जाता तें. सो बरें आशिल्लें, पयलीं स्टार्टिंगाक बरें आशिल्लें आनी मागीर खंय तरी तांकां भुरगीं जायना जालीं. भुरगीं जायना म्हणून शी वेंट फॉर ट्रिटमेंट करता तेन्ना इन द मिडल वरी तेन्ना ताका सोडून दिलें आनी ट्रिटमेंटाक येना जालो. बेजार येवन लागलो म्हणून मदर इन लॉ चड त्रास करता म्हणून खंय तिणें लास्टाक कितें केलें सांगलें खंय गोवाक आपणाक हें सोसूंक जायना, तूं एक तरी यो तुजें ट्रिटमेंट करुया आनी म्हजें ट्रिटमेंट करतना हेचें कितें करुया आनी सोडुया म्हणून. ही डिनायड एंड द ट्रबल स्टार्टेड वेन शी टोल्ड इट सेम्स चड वर्सां जालीं. आतां ऑलमोस्ट लग्नाक 15 वर्सां जालीं न्हू. सो जेन्ना 7-8 वर्सां जालीं लग्नाक तेणें म्हणलें खंय आपूण एडॉप्शन करता, आपूण एक भुरग्याक एडॉप्ट करता. तेन्ना खंय सासूमाय चाडवली, नणन चाडवली, जी लग्न जाल्ली आसा घोवाक इन्स्टिगेट केलो, घोव चाडवलो आनी तेन्ना साकून ताका डॉमेस्टीक वायलन्स स्टार्ट केलें. सासूमाय मिरसांगे पिठी घेवन मारपा आयली. आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा, आमचे कडेन फोटोग्राफ्स आसा. घोवान ताका इतलें मारून दॅट इवन हा बेल्ट घालून भोंवपा पडटा त्या बायलेक. बॅक बोन देखून ताका सप्रेस करून शी हॅज गॉन थ्रू मल्टिपल इंजुरीज. आय कॅनॉट शो आय हॅव कवर्ड अप, बट इफ यू सी अ बॅक, हँड्स, ऑल द पार्ट्स पळय ताका कशें मारून काबार केल्ले आसा. ताजे दोळे पळय, दोळ्याचेर मुठ्यो मारप, हे पळय हातीचेर पळयात, हें दाखोवपाक पडटा, वायट दिसता. पळय पांय ताजो फ्रॅक्चर केला मारून, कणो ताजो बॅकबोन, बॅक, पांय, हे पळय ताका हॉस्पिटलान घातिल्लें. शी वॉज इन द बॅड रिडन, शी वॉज इन द हॉस्पिटल. सो साबार हें जाल्लें आसा. इतलें खंय कोविडा टायमार ताका कोवीड जाल्ली गोवाक, पूण ताणें बक्षिली ताका आनी ताची सगळी सेवा केली. खंय तरी चेंज जातलो असो घोव म्हजो म्हणून, पूण जावना. साबार फाटी तेणी हे पळय फातोडा पुलीस स्टेशनांत कंप्लेन केल्यात. जावं ते 2021 साकून फातोडा पुलीस स्टेशन परतून हे पळय टू द पुलीस इन्स्पेक्टर फातोडा पुलीस स्टेशन केस दिकून हे पळय IPC 504 आनी 323 सेक्शनी घातिल्लो इंडियन पेनल कोडाचेर. ताजेर कंप्लेन तेणें केला परतून. हे पळय ताजेर आनी मदर इन लॉ. आतां ह्यो कंपन्यो चलता इतल्यो आनी इतले पळय बाजार आसा. आतां हांव म्हणपाक सोदतां सद्या म्हजो मुद्दो कितें आसा. दीस लेडी इज बीन डिप्रायव्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर. नाव टेल मी वन थिंग, कॉन्स्टिट्युशनल सेज अरे फंडमेंटल रायट दिल्लो आसा. उदक मनशाक म्हणटा ती बेजीक नेसेसिटी, लायट म्हणटा ती बेजीक नेसेसिटी. आतां 2 वर्सां जालीं, 2.5 वर्सां जावपा आयलीं, तिजें खंय लायटीचें कनेक्शन काडून उडयल्लें आसा. ऑगस्टा साकून तिजें उदकाचें कनेक्शन काडून उडयलां. ते रावतात पळय त्या घरांत, तो खंय सकयल रावता आपले भाव आनी बायले बरोबर, ताजे बायले बरोबर, भावाचे बायले बरोबर आनी बायला बरोबर, ताजे भावा बरोबर. आनी हिका काडला आनी हें वयर आसता म्हणून हें तें वॅकेट करचें म्हणून ताजें रातचें देखून येवन खंय रातचें बेडांक ताजें दार काडून उडयल्लें आसा. ती बायल मनीस न्हांवता करता. मुखार खंय एक बार आसा म्हणलें तुवें, कुडणेकर कितें बार आसा म्हणलें तुवें, बार आसता, लोक वता, दादले वता, तिका हॅरेसमेंट. आतां अशें जाल्लें आसा की शी इज टेकींग ट्रिटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर. अरे आयज इतलें गरम जाता, इतली ह्युमिडिटी आसा, इतली हीट आसा. तूं चीत ते बायलेन 2.5 वर्स लायट नासता कशें काडलें आसतलें. आतां ते म्हणटा आपूण एक दिवो मेणवाती देखून म्हणटा आपणें जायना, कित्याक ती बिल्डींग आनी फॉल करून पयशे करता. सो ते म्हणटा दिवो लावन आपूण रावता. मॅडम कितें जाता आसतलें, कितली ऊब मारता आसतली. बॅल्कनीत म्हणटा दिसाचें आपूण फॉल आनी बिल्डींग करून लोकांचे परकरात बीन कितें साडीचें हें करून म्हणटा तें आपूण कितें जोडटा. आनी उदक हांवें तूं कशें मॅनेज करता म्हणल्यार आखें वता म्हणटा ते आवय बापाय म्हणटा. बापूय बॅड रिडन आसा तुजो आनी मम्मी बरी ना खंय आनी भाव तें लग्न जाल्लें आसा. हाव यू कॅन एक्सपेक्ट ऑब्वियसली भाव कसो म्हूण पळयतलो, भावाची फॅमिली आसा. आतां बस आय टोल्ड द पुलीस दॅट आफ्टर शी कमींग फॉर 2 years ताका खंय कोणी तरी पुलीस स्टेशनात सांगलें खंय गे हे तुमचे कोर्टांत आसा न्ही, ही वॉन्ट्स टू गिव यू डिवोर्स. डिवोर्स इज अ सेकंडरी मॅटर, इट इज इन द कोर्ट, बट देन यू ऑल कॅनॉट पास द बाक कोर्टात वच. हे बायलेक उदक आनी येना टील शी गेट्स अ डिवोर्स. शी हॅज ऑल द रायट एज अ लिगल वायफ. ताका कोणी उबारून हाडूं ना. तें लग्न जावन तुमी हाडिल्लें ताका उदक आनी लायट हें डिप्रायव करपाक जायना. यू कॅनॉट डिनाय दीस. इवन एक भाटकार एक टेनंट समज भाड्यान रावला आनी पयशे दिना, ताका ताजी लायट आनी उदक उडोवपाक जायना. प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ आसता. ती आमचो इतलोच मुद्दो आसा. आयज हांवें नेतन बाबाक सांगला. इट सिम्स ते नेतना कडेन आयिल्लें फाटलें 1 वर्स जालें. नेतनानूय खंय ताच्या घोवाक मिटींग केल्लें. कपिल नायक आशिल्लो PI ताणें हाडून ताका समजायल्लें. आयज आमी मेळ्ळे PSI सुगता प्रभुदेसाय, तिका हांवें सगळे डिटेल्स दिल्या आनी नेतन बाबाक PIक सांगला आय एम रेडी टू कम बिकॉज यू ऑल कॅनॉट.
एसिस्टंट इंजिनियराक देखून तेणें लेटर केलें इंजिनियरींग ताका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगलां तुमकां घरा एक कनेक्शन आनी तें दिल्लें आसा तुज्या गोवान भितर काडिल्लें आसा सो पुलीस प्रोटेक्शन घेवन करपा जाय सो शी वॉज नॉट गेटींग एनी सपोर्ट एंड वॉट इज वर्स इज आय कम टू नो शी हेज वर्क इट सिन्स 12 years फातोर्डा खंय BJP कार्यकर्ता म्हणून तेणें काम केलें खंय धडयली तकली 12 वर्सां कार्यकर्ता म्हणून आनी आयज खंय तेच खंय लिडर ताका त्रास करपाक लागला BJPचे सो शी इज टेलिंग मी दीस सो आय सेड यू तूं ते सोड आमी आतां सांगलां नेतानान सांगलां PIN I will come. I said, no matter what, see, you cannot deprive constitutional fundamental right of nobody can deny water and electricity because dehydration जावन ते मरपा शकता कोकोकोलाच्यो 2 बाटल्यो हाडून दिसभर ते पिता उदकाच्यो न्हावपाक तेका उदक सारकें ना सो हे कितें ताज्यो खंय नायटी अक्षदात ते घालतात ते चुडीदारान नायटी खंय वलसाणेन खंय पिंजलेल्यो आसात and when we have got all the documentation, all the complaints, all the photographs, I demand with the फातोर्डा police station that since jurisdiction तुका पडटा बोर्देचें हे नितीक म्हणटा तो जो कोण एस कार गाडी कित्याक खंय भाडें मारता ताका हाडचें आनी ताका हिकत जे आसा तेजे लिगल डॉक्युमेंट लग्नाचे सर्टिफिकेट पळोवची आनी टील शी गेट्स अ डिवोर्स शी शूड बी गिवन वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी शी शूड नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हांव ट्राय करी सारकें जातलें बट तेंच्यांनी म्हाका इतले त्रास केले की लास्ट आतां 2.5 years जाले मार्चांतल्यान तेंच्यांनी म्हाजें उदक उडयलें ते म्हणटा म्हणल्यार ऑगस्टान परत म्हाजी लायट उडयली आमी वचून कंप्लेन दिली सगळे फातोर्डा पुलीस स्टेशनार सुद्दां येयले ते साहेब म्हणपाक लागले तुमचो मॅटर कोर्टान आसा आमी कांयच करूंक शकना 8-8 दिसान हांगा आमच्या दारान गाडयो येताले पुलिसाचे युनियन कंप्लेन कोण म्हाजे कडेन येयलो उलोवपाक करपाक तांकां मारप बायलां दादले काय कोण नासताले बायलां कोणी साडी घेवन येताले कितें घेवन येताले इतले त्रास केले आनी हांव कितें म्हणटा जाल्यार हे उदकाक आनी लायटीक लागून कोर्टान सुद्दां हांव गेले ती जज सांगता डेट दिता तुमच्या कोर्टान मॅटर चालू आसतना आमी कांय करपाक शकना तुका हेजेर जातलें हांव तितलेंच मागता देवा कडेन आनी उदकाक आनी लायटीन इतले त्रास केले हांव उदक हाडटा हाट्याच्यान ते सुद्दां हाडून तो हांव ना तेन्ना येवन रुकून वयता घराचे मदले दार केली काडून उडयल्ले आसा इतले केला तेच्या नंतर लायट उदक आतां हांव लोकां कडेन नेबरा कडेन केन्ना इमर्जन्सी मागल्यार तांकां बुरश्यो गाळी घालता ती म्हणटा तुका दिवपाक कांय ना बाये पूण तेज्यो गाळी आमच्या सोंसूं जायना तरी एक केन्ना नेबर कोणी चुकोवन चोरयांनी दिता म्हाका नाजाल्यार हांव आक्याच्यान हाडटा म्हजी गाडी सुद्दां फोडून उडयल्ली आसा तेणें इतले म्हाका त्रास केल्ले आसा हांव इतलेंच मागता म्हाका इतले बेगीन म्हाका लायटीचे आनी उदकाचे म्हाका मेळचें म्हणून दिसता की दीस इज डिप्रायवींग यू कॅनॉट डिप्रायव लायक दीस आनी बायलांचे तुमी उलयतात बेटी पढाओ बेटी बचाओ हे बेटी पढाओ आनी बेटी बचाओ हे बेटीक मार के जला के उडाव आतां हांव नेत्यान बाबाक इतलें सांगून आयलां की तूं आयज मर्डर केस सॉल्व करपाक लागला काल फातोर्डा एक मर्डर जाली ती गोवान बायलेक मारला खंय फायनान्शियल डिस्प्युटाक लागून सो तूं हिजे मर्डर जायसर रावला काय म्हणून हांव मागतां की हितून पुलीस जावं ऑल पुलीस जावं इन्क्लुडींग द होम मिनिस्टर हेजेर दखल दिवचो आनी ह्या बायलेक कितें आसा तो न्याय दिवचो